मायभूंय गोंय ह्या कार्यावळीन आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक येवकार। पोर्तुगीजांनी जेन्ना गोंयाचेर सत्ता काबीज केल्ली तेन्ना तांणी वचत थंय इगर्ज्यो बांदपाक सुरवात केली। स्पायसीस आनी क्रिस्तांव धर्माचो प्रचार करप होच तांचो मुखेल उद्देश आसलो। पूण तांणी बांदिल्ले इगर्ज्यो पळयल्यो काय ना खरेंच अजाप जावपाक जाता। गोंयान अश्यो खुबश्यो इगर्ज्यो आसात जांचे वास्तुशिल्पशास्त्र पळयलें काय ना खरेंच खूब सोबीत दिसता। तर अशेंच एका इगर्जेची माहिती आमी तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो हो यत्न केला। बार्देश तालुक्यांतले म्हापशा हो शार फामाद आसा थंय आशिल्ल्या कितल्याशाच देवळांक आनी इगर्ज्यांक लागून। हेतून मिलाग्रे सायबिणीची इगर्ज मिराकल सायबिणची चर्च म्हणून फामाद आसा। ह्या चर्चीक आमी जेरोम चर्च म्हणटात। ही इगर्ज पणजे साकून 16 किलोमिटराच्या अंतराचेर आनी म्हापशा साकून 2 किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा। तर चला चर्चीन भितर वचून सायबीण मायच्या फुड्यान नतमस्तक जावन तिच्या फुडें आमची सगळी इत्सा दवरुया। म्हापशेच्या बाजाराच्या थोड्याच मुखार मिलाग्री सायबिणीची इगर्ज आसा। चारूय वटेन रस्तो आनी मदींच ही इगर्ज सगळ्यांचे लक्ष आपल्याकडे ओडून घेता। ह्याच वाठारान म्हापशेचो आदलो बाजार आशिल्लो अशें जाणटेले सांगतात। ही इगर्ज 1594 ह्या सालान फादर जेरोम हांणी बांदिल्ली। ही इगर्ज सुमार 400 वर्सां पयलींची आसा। भितर सरतानाच उजव्या वटेन सायबीण मायचो ल्हानसो ऑल्टर आसा। तशेंच दाव्या वटेन आनीक सेंटांची चित्रां आसात। मुखेल दारावेल्यान नदर वता ती सुंदर ऑल्टराचेर। दोनूय वटेन भक्तांची मिसाक बसपाची सोय केल्ली आसा। मेन ऑल्टराचेर मिलाग्रे सायबिणीची मुर्ती आसा। ह्या मुर्तीच्या उजव्या वटेन कोरासन जेजू आनी दुसऱ्या वटेन कोरासन जेजू माय आसा। मेन ऑल्टराच्या दोनूय वटेन एंजल्सच्यो सुंदर मुर्त्यो आसात। सुंदर बारीक भांगराच्या रंगाचे नकाशी काम केल्ले आसा। हे काम सोबीत आनी आकर्षित दिसता। मेन ऑल्टरच्या भायर दुसरे ल्हान ऑल्टर आसा। पेट्रन सेंट जेरोमची मुर्ती आसा। पयलीं सेंट जेरोम वो मेन ऑल्टराचेर आशिल्लो आनी ही इगर्ज तांच्या नांवाचेर आशिल्ली। पूण कालांतरान मिलाग्रे सायबिणीचे नांवान ही इगर्ज फामाद जाली। दुसऱ्या वटेन सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट आमकां दिसता। सुंदर लाकडी कोरीव काम दोळे दिपकायता।
जेरोमचे फेस्त 1 ऑक्टोबराक जाता. तशेंच सेंट जॉनचे फेस्त 24 जूनाक जाता. ऑल्टरच्या लागसारूच पपेच्या सायबीणची मुर्ती आसा. तिचे फेस्त ऑक्टोबर म्हयन्याच्या शेवटच्या बुधवाराक जाता. इगर्जेन सेंट अँथोनीची मुर्ती आसा. ताचे फेस्त 13 जूनाक जाता. हांगासर आमकां खुर्सार मारलेलो जेजूय दिसता.